नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण करप खूप गरजेचें आसा। वागातोर ओझरान वाठारांत उदरगतीच्या नांवान उबारिल्ल्या वेवसायीक हॉटेलांक आनी गेस्ट हाऊसांक लागून थंय आशिल्ल्या पोरण्या झऱ्याची दिसान दीस अवतिकाय जायत चल्ल्या। नॉन डेव्हलपमेंट झोनांत जावपी हे बांदकामाची सरकारान दखल घेवन खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। सगळे टुरिस्ट झरीचेर भयंकर न्हाताले, सारे उदकान न्हावन हांगा गोड उदकान न्हाताले, झरीच्या उदकान। आतां हे कोण येयले, कोंबलीदाचो जागो हेका इगर्जेक पळोवपाक आसलो, तो आतां कोण येयलो हांगा मी पेपर केले आनी भाटकार म्हटले की कोणाक भायल्यांक विकली आनी हांगा नॉन डेव्हलपमेंट झोनान हे कोणी परमिशनां दिली तांकां हॉटेलां बांदपाची व्हडली व्हडली। आनी हे आतां खणला तेंच्यांनी, फातर फोडले, जमीन खणली आनी झरी बंद करून उडयली। खंय घर आसली दोनी कडेन हांगा झरी आनी लाखांनी लोक टुरिस्ट येवन हांगा न्हाताले। हे झरीचेर फॉरेनरूय न्हाताले, आमची इंडियनी पिकनीक येताले, पिकनीक मनीस येताले ते न्हाताले हांगासर आनी सगळे कोण येता तितले हांगा दर्यान न्हावन ते झरीर येवन न्हावन वयताले। आतां ही तेंच्यांनी खणून हांगा ही पळय कशी माती घालून दवरली, आजुनूय उदीक व्हांवता पळय माती ओली जाल्ली। आतां अशें जालें तर न्हू जाल्यार ही ब्युटी गेली। ऑलरेडी तेंच्यांनी झाडां बिडां कापून ऑलरेडी पळय सगळे वयता आनी तेंच्यांनी कापून हांगा झाडां बिडां कापून सगळे बराबर केले। पूण अशें जावंक ना, अशें जायत जाल्यार तेकाच लागून एक ग्लोबल वॉर्मिंग वाडलेलें आहा हांगासर आनी सगळे पब्लिकेक लागून आसा तशी जर उक्ती करची आनी थंय खणपाचें न्हू तेंच्यांनी आनी हें व्हडली फातर बितर फोडपाचें न्हू हेचें जावं। हें नॅचरली फातर न्हू आनी एकदां फोडलो म्हणटकूच फातर परतून जोडूं शकना। पयशे कितले जोडूं शकता पूण फातर कोण जोडटली परतून? तुमचो जागो इगर्जेक पळोवंक घातलो पोर्तुगीज टायमार। आतां सगळ्यांनी आपआपले म्हणून हडप केले आनी आतां न्यू पेपर करून तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकले हांगा। भायले म्हणजे ते आमचे इंडियेचेच लोक, भायले कोण न्हू, तेंचे कांय गुन्हे ना। हांगले थोड्याशा लोकांनी कमिशन मेळटा म्हणून तेंकां विकून काडले। आतां कोणाक न्हू हें करतले ब्लेम? तेंच्यांनी समजपाचें की ब्युटी आहा ती तेंच्यांनी। 1970 में मैं यहाँ पर आया था, तो ये यहाँ की जो प्राकृतिक थी और इतनी सुंदर केव थी इसके अंदर, और ये सारा कुछ जो है इतना सुंदर पहाड़ थे और इतना आनंद था, यहाँ पर नहाते थे यहाँ पे इस पानी से। आज ये पानी बंद हो गया और ऊपर से ये मुझे ये नहीं समझ आता कि ये नॉन डेवलपमेंट जोन होना चाहिए था, इसको कैसे डेवलपमेंट के उसमें डाल दिया गया कि इसको डेवलप किया जाए। ये पहाड़ तोड़ तोड़ के जो है इसको बनाया जाए। लोग होटल बना रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल यहाँ खड़े कर रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, तो ये सारी प्राकृतिक को छेड़छाड़ कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं ये चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है जो है गवर्नमेंट से कि इसको बंद किया जाए और इनको सबको जो है हटाया जाए यहाँ से। एक नॉन डेवलपमेंट जोन होना चाहिए, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई 5 स्टार कोई गेस्ट हाउस कुछ नहीं बनना चाहिए इसके ऊपर। ये मेरी जो है सबसे बड़ी जो है रिक्वेस्ट है।